NSUI Goa wrote a memorandum to DGP. We have just submitted a memorandum demanding urgent demand for serious cognizance and thorough investigation by forming an SIT into tragic death of BITS Pilani student, an alarming pattern of 5 students death, and narcotic involvement and alarming rate of drugs reaching campuses. काल साउथ गोवा एसपीन स्टेटमेंट दिलो की लास्ट डेथ जाला ताजे बॉडीन ड्रग्स मेळा म्हणून कळ्ळें न्हू. ड्रग्स MDMA लेवलाचो ड्रग्स मेळा म्हणून कळ्ळें न्हू. सो आमी हांगा DGPक लेटर दिवपा आयला आनी सांगपाक की ड्रग्स कॅम्पसान पावता कसो. This shows that law and order and home department has failed miserably to stop the drugs reaching to colleges. आमी कित्याक म्हणटा पयलीं जेन्ना आमी धाकटे आसले पयलीं ड्रग्स बिचा कडेन बी अशे बीच बेल्ट बी आमी आयकताले न्यूजान की ड्रग पेडलर सांपडलो. आतां फ्रॉम बिचीस टू विलेजीस, फ्रॉम विलेजीस टू सिटीज, फ्रॉम सिटीज टू कॅम्पसीस पावलेलो ड्रग्स. सो ड्रग्स हेज रीच्ड ऑल द कॅम्पसीस. सो वाय अशें ना की पुलिसाक खबर ना. पुलिसांक सगळी म्हायती आसता, सगळी इन्फॉर्मेशन आसता. इंटेलिजन्स आमच्या स्टेटीची इतली पाड ना की तांकां खबरूच ना की ड्रग्स आसा काय ना गोंयांत म्हणून. सो कांय दीस पयलीं पेंजीम पुलीस स्टेशनार पोलाक भायर एक भंय आसलो, मेन्यू आसलो ड्रग्साचो आनी डिलिव्हरी, होम डिलिव्हरी मेन्यू आसलो. सो आमकां दुबाव आहा आनी आमी एलिगेशन करता की दीस ड्रग्स कॅम्पसांनी बाय कॅम्पस ड्रग डिलिव्हरी पावयता स्टुडंट्सा कडेन थ्रू फूड डिलिव्हरी एप्स. कळ्ळें न्हू. ते चालूच आहा आनी स्टेटमेंटान सुद्दां दिला CMान की आपूण कारवाई करतलो म्हणून. सो मुद्दो म्हटल्यार फर्स्ट डेथ BITS पिलानीन जाल्ले इन द इयर 2024 इन द मंथ फेब्रुवारी. काल आमचे LOP युरी आलेमा सरान सांगला की एक डेथ अनरिपोर्टेड आहा म्हणून, सांगूच ना म्हणून डिपार्टमेंटान. सो तेन्नाचे रिप्लायन जे रिसंट कंक्लुडेड असेंब्ली जाला ते रिप्लायन डिपार्टमेंट म्हणटा की केस इज अंडर इन्व्हेस्टिगेशन. सो केस इज अंडर इन्व्हेस्टिगेशन सिन्स 2024. नाव बी 2025 सप्टेंबर. सो जवळजवळ 1.5 वर्स जाले अजून इन्व्हेस्टिगेशन चालू आहा. So this shows कि police department has completely failed to do a investigation and to reach to the root cause. म्हणून आम्ही आज डिमांड करता SIT because SIT कित्याक फॉर्म करता to investigate serious crimes. If the existing officers are inefficient to probe, so these existing officers, existing police staff, police officers are inefficient. That is why we are asking, we are demanding an SIT. Without SIT, we won't reach to root cause आणि ड्रग्स सोंपचो ना. CMान थोडे महिन्या पयलीं SIT फॉर्म केली फॉर लँड ग्रॅब टू इन्व्हेस्टिगेट लँड ग्रॅब. तशीच SIT फॉर्म जावंक जाय टू इन्व्हेस्टिगेट ड्रग्स, हाऊ द ड्रग्स आर रिचिंग टू कॅम्पसीस. कित्याक कांय म्हयन्या पयलीं 1.5 वर्स पयलीं आमच्यानी पळयलें की इन द फ्लोर ऑफ द हाऊस लॉ डिपार्टमेंटान एक फायल क्लियर केल्ली टू लिगलायज ड्रग कल्टिवेशन. लॉ मिनिस्टर निलेश काब्रालान एक फायल मूव केल्ली टू लिगलायज द ड्रग्स कल्टिवेशन फॉर सम रिजन्स. मागीर बोवाळ जालो ऑपोजिशनचो, मागीर ती फायल विड्रॉ केलेली. सो दीस शोज द इंटेन्शन ऑफ द गव्हर्मेंट. इंटेन्शन ऑफ द गव्हर्मेंट मॅटर्स. कळ्ळें न्हू. समज इंटेन्शनूच ना गव्हर्मेंटाचो टू स्टॉप नेक्सस, ड्रग नेक्सस सोंपोवपाचो इंटेन्शनूच ना जाल्यार ड्रग नेक्सस सोंपतलो कसो. कळ्ळें न्हू. सो आमी डिमांड करता SIT ताबडतोब फॉर्म जावची आनी हू इज द पाब्लो एस्कोबार हेतून. कशें आमचे काल LOPन सांगला पाब्लो एस्कोबार कोण हा हेतून ड्रग माफियान, तो CMान सांगचो. वाय द चीफ मिनिस्टर, वाय द होम डिपार्टमेंट इज सायलंट ऑन ड्रग नेक्सेस, ते गोंयचे जनतेक चीफ मिनिस्टरान सांगूंक जाय. समज चीफ मिनिस्टर समज SIT फॉर्म करिना तर दीस शोज द चीफ मिनिस्टराक स्टुडंट्साचे, युथाचे काय पडिल्ले ना. उरता गोवा बेगीच्या बेगीन जातलो आमचो बिकॉज हा गोवा हॅज टर्न टू बिकम ड्रग कॅपिटल ऑफ इंडिया. तुम्ही पहिले फिगर्स पहिले तांच्यानी दिला, तांच्या डिपार्टमेंटान दिला इन द फ्लोर ऑफ द हाऊस. एवरी इयर पेडलर्स वाडीत आहा आनी पयलीं फॉरेनर आसताले, आतां गोंयकार सुद्दां पेडलर जालेले आहा. सो दीस शोज की पुलीस आसूं, पॉलिटिशियन आसूं, आर हँड ग्लव्स टू सेव दीस पेडलर्स. कळ्ळें न्हू. सो NSUI गोवा वोंट स्टॉप. NSUI वॉर्न दीस गव्हर्मेंट समज तुम्ही SIT फॉर्म करना आनी ऑन दीस ड्रग्स इश्यूचेर तुम्ही कारवाई करना जाल्यार NSUI उगी रावची ना. आनी आमी म्हणटा की जे कॅम्पस जे आहा, कॅम्पस ऑथॉरिटी आहा तांकां ताबडतोब बूक करूंक जाय. बिकॉज 3 न्हू, 4 न्हू, 5 न्हू, 6 डेथ जालेली आहा पूण अजून पर्यंत कांयच कारवाई BITS पिलानीच्या कॅम्पसान कोणूच करना. BITS पिलानी कॅम्पस इज अ प्रायव्हेट कॅम्पस.
कळ्ळें न्हू. सो आफ्टर द 6th डेथ तांकां ताबडतोब ताब्यात घेवंक जाय, बिकॉज कितें तरी आसा त्या कॅम्पसान कॅमेरा ना, कॅमेरा रिसेंटली लायला आनी कॅमेरा चलना, आनी आमी समज कॉन्टॅक्ट केले जाल्यार आमकां सारको रिप्लाय मेळना. सो गव्हर्मेंट शूड इमिजिएटली मेक अ प्रॉब आनी हांकां ताबडतोब हेंचेर एक्शन घेवंक जाय, बिकॉज सिन्स perhaps they are private universities, but it comes on the land of Goa. आणि आमचे गोयचे जनतेक भंय पडलेला, गोयचे जनतेच्या भुरग्यांक भंय पडलेला. आता भुरग्यांक म्हणटा की इंजिनियरींग करूंक काय नाका, IIT बिट्सान वचूंक काय नाका, बिकॉज दीस इज अ क्वेश्चन मार्क. समज IIT बिट्सान वचून समज भुरग्याचो जीव वयता तर खंयचो पेरंट आपल्या भुरग्याक धाडटलो. आनी द मेन रिजन इज ड्रग्स. अँड ड्रग्स सदांच गोंयांत ड्रग्स आसा हे सगळ्यांक खबर आहा. आम जनतेक खबर आहा ड्रग्स कशे मेळटा, खंय मेळटा, खंयच्या बेल्टा कडेन मेळटा. कोणी पुलीस आय वॉश करता, ड्रग्स ना अशें दाखयता. ड्रग्स सगळे कॅम्पसांनी पसरलेले आहा, सगळे इजी एक्सेस आहा. तितून मेन्यू कार्ड आहा, डायरेक्ट होम डिलिव्हरी ऑर्डर केल्यार डायरेक्ट ड्रग्स कॅम्पसांनी पावता, हे आमी एलेज करता. आनी एज पर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर विदीन 500 meters देर शूड नॉट बी एनी अल्कोहोल शॉप, टॅबॅको शॉप. कितले कॉलेजीचे भायर आमी तुमकां दाखयता, कितले कॉलेजी भायर कॉलेजी फुडें था अल्कोहोल शॉप, कॉलेजी फुडें था टॅबॅको. ताजेर कारवाई कित्याक करना गव्हर्मेंट? ताजेर कारवाई चीफ मिनिस्टर कित्याक करना? कित्याक तांकां कितें सेटींग आहा ते शॉपवाल्यां कडेन, कित्याक तेंचे कडेन सेटींग करून ते परमिशन दिला? सो हे पयलीं बेसिक्स पयलीं हेंचेर सारकें ना. विदीन 500 meters कितलेशेच अल्कोहोल शॉप आहा, कितलेशेच हे आहा. So Chief Minister as a Home Minister has miserably failed to stop drugs to reach the campuses. To be alleged the Chief Minister has failed as Home Minister, he should resign. because ताजे खातीर भुरग्याचो जीव, भुरग्याचो भविष्य रिस्कान आसा. आनी अजून पर्यंत चीफ मिनिस्टर म्हणटा की इट इज अंडर इन्व्हेस्टिगेशन. कितें अंडर इन्व्हेस्टिगेशन? 1.5 वर्स जाले अजून अंडर इन्व्हेस्टिगेशन. This shows that Chief Minister has least importance towards the lives of the students, towards the lives of the youth. And Chief Minister कांयच पडिल्लें ना. and Chief Minister म्हणटा इन्व्हेस्टिगेशन चालू आहा म्हणून. सो आमी मागता बेगीचे बेगीन तूं SIT फॉर्म कर. समज जायना जाल्यार रिजायन कर. यू आर नॉट फिट टू बी अ चीफ मिनिस्टर, यू आर नॉट फिट टू बी अ होम मिनिस्टर. ओके, जशें नौशादान आतां सांगला की 2020 बाब निलेश काब्राल, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली, लॉ डिपार्टमेंट असले त्यांच्या कडेन, तेंच्यांनी एक फायल मूव केल्ली की मेरुवाना प्लांटेशन लिमिटेड क्वॉन्टिटीजान प्लांट करप म्हणून. सो म्हाका सध्या गोंयच्या जनतेक एक प्रश्न विचारूंक कसो दिसता की सरकारची कॉन्स्पिरसी की लोकांक ड्रग्जाच्या धुंदीन दवरप, जेणे करून लोक केन्नाच सरकाराक प्रतिप्रश्न करचे ना, टिका करचे ना, कित्याक सगळे लोक ड्रग्ज मारून ड्रग्जाच्या धुंदीन आसतले. आणि सध्या आमी पळयता की हे जे त्यांनी सांगले की मेरुवाना प्लांटेशन आमी ट्राय करूंक जाय म्हणून एकदा तरी खुबशा कंट्रीजांनी हे इम्प्लिमेंट केला म्हणून. हो जो मेरुवाना आसा पळय दॅट इज अ बॅन्ड सबस्टन्स अंडर दी NDPS एक्ट, नार्कोटीक ड्रग्स अँड सायकोट्रोपिक सबस्टन्सीस आसा पळय, हितून हो बॅन्ड सबस्टन्स आसा. आणि आमचे जे भारतीय संविधान आसा पळय तितून आर्टिकल 47 विच टॉक्स अबाउट द डायरेक्टिव्ह प्रिन्सिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, तितून तेंच्यांनी सांगला की द स्टेट हॅज टू एन्डेवर, ईच अँड एव्हरी स्टेट इन इंडिया हॅज टू एन्डेवर टू प्रोहिबिट द कन्झम्पशन ऑफ दीस सायकोट्रॉपिक सबस्टन्सीस अँड ड्रग्स विच आर प्रोहिबिटेड अंडर लॉ. पण हांगा आमकां अशें दिसता की गोंयांत सगळे कडेन ड्रग्ज सगळे पेडलर जाला आणि दे आर डिस्ट्रिब्युटिंग ड्रग्ज लायक एनीथिंग. ड्रग्ज हो प्रकार प्रत्येक कॅम्पसांनी, कॉलेजींनी, युनिव्हर्सिटीन पावला. आणि हेका लागून ड्रग्जा लागून आमचे यूथ सध्या सुसायड करता, स्वताक सेल्फ हार्म करता, डिप्रेशनान पडटा आणि तितून भायर येवपाक ड्रग्स करता. सो म्हाका गोंयच्या जनतेक प्रश्न विचारूंक जाय की इज दीस द गोवा दॅट वी वॉन्ट? इज दीस उडता गोवा? इज दीस लायक उडता पंजाब? इज दीस उडता गोवा? सो खंय तरी हे जे 6 डेथ्स जे जाला पळय बिट्स पिलांनीन, हेंचेर कारवाई जावंक जाय. कित्याक जाले हे डेथ्स? एक्झॅक्टली कोण आसा हितून ड्रग पेडलर? कितली क्वॉन्टिटी ड्रग ट्राफिक करता कॉलेजींनी आणि युनिव्हर्सिटीनी आणि कॅम्पसांनी? हेजेर इन्व्हेस्टिगेशन जावंक जाय. SIT फॉर्म जावंक जाय. कित्याक ड्रग्स लोक फक्त कन्झम्पशनूच करना तर हेका लागून सेल्फ हार्मूय जाता भुरग्यांक आणि सुसायडूय जाता. हेका लागून हांव मागता की SIT फॉर्म जावंक जाय ह्या केसीन आणि इन्व्हेस्टिगेशन जावंक जाय की कित्याक हे ड्रग्स कॅम्पसांनी पावता आणि इतले इजिली एक्सेसिबल कशे आसा ते लोकांकडे. Naushad, you mean to say all 6 deaths is due to the drugs only? पळय आतां ह्यो रिपोर्ट जो आहा 6th डेथ, नॉट 5th. एक डेथ डिपार्टमेंटान सांगूंक ना.
6 देताना दाखयता की MDMA सारखे ड्रग्स आहा म्हणून. आता बाकीचे 5 ड्रग्स ताजे रिपोर्ट आउटूच ना, खबरूच ना रिपोर्टान कितें आहा ते. सो क्वेश्चन मार्क आहा की त्या रिपोर्टान डेथ कशी जाली म्हणून. ते भुरगे जे आहा ते 2-2 डिग्री करपी भुरगे. ते भुरगे जे आहा CGPA ताचो 9 आहा. ते कॉलेजीन वचपा खातीर CGPA हाय आसचो पडटा, 90% आसची पडटा. सो CGPA ऑफ अ स्टुडंट इज क्लोज टू 9. सो देअर एक्सलन्स इन एकेडमिक्स इज व्हेरी हाय. तशें जावपूच शकना की बेश्टेच ते सुसायड करता म्हणून. सो आमकां दुबाव आहा तातूंत सुद्दां कारवाय जावंक जाय की ड्रग्स असले कितें आसले. 5 जे डेथ जाला पयलीं ताजो रिपोर्टूच ना आमचे कडेन. आतां जेन्ना इतलो बोवाळ जालो, ऑपोजिशन अगेन्स्ट जाले, आतां पुलिसान कितें सांगलां आमकां प्रेशरान येवन, पुलिसांनी काय सांगूच ना. सो दीस शोज की कितें तरी आसा. दॅट इज वाय वी आर टेलिंग टू फॉर्म एन SIT बिकॉज पुलीस हॅज फेल मिजरेबली आनी पुलीस कारवाय करची ना. 1.5 वर्स जाले कारवाय जावपूच ना. सो वी नीड अ स्पेशल टीम टू इन्व्हेस्टिगेट अंडर SIT. थँक्यू. 2 मिनिट. हांव कुमार गवली, NSAचो स्टेट जनरल सेक्रेटरी. आयज गोंयांत ड्रग्स म्हणटा तो एक कॉमन इशू जाल्लो आसा. स्कूल्स एंड कॉलेजींत ड्रग्स पावपाक लागला. सो म्हाका विचारपाक जाय गव्हर्मेंटाक, गोंयांत हो ड्रग्स पावता कसो, भुरग्यांक मेळटा कसो. हे प्रश्न जेन्ना गव्हर्मेंट आपणा कडेन विचारतले तेन्ना तांकां हांचे आन्सर मेळटले. आनी तेन्ना हे जे ड्रग्स इजिली जे एवेलेबल आसात ते भुरग्यांक पावचे ना, भुरग्यां कडेन पावचे ना. सो म्हजें म्हणणें इतलें आसा की गव्हर्मेंटान हाचेर थरर इन्व्हेस्टिगेशन करपाक जाय. बिकॉज आयज आमी पळयता, दिसाचे पळयता आमी इजिली पॅडलर्स आनी जे व्हडले व्हडले रॅकेट्स ऑपरेट करता दे आर रोमिंग फ्रीली. कित्याक करता ते? म्हाका दिसता तांचेर कोणाचो व्हडलो हात आसा, ताचे खातीर ते फ्रीली भोंवता आनी इजिली एवेलेबल आसा भुरग्यांक. कळ्ळें न्हू? ताचे खातीर हांव मागतां जेन्ना पर्यंत गव्हर्मेंट हाचेर थरर इन्व्हेस्टिगेशन करचें ना तेन्ना पर्यंत ते कमी जावचें ना. हो जो इशू आसा तो आयज एक आयकपाक मेळ्ळा, फाल्यां आनी 5 भुरग्यांचें आयकपाक मेळटलें. म्हाजें म्हणणें इतलें आसा की बेगींतल्या बेगीन हाचें गव्हर्मेंटान एक प्रॉम्प्ट एक्शन घेवचो आनी आमकां जे भुरग्यांक ड्रग्स म्हणटा ते मेळपाक लागला हाचेर गोंयांत कंप्लिटली बंद जावपाक जाय. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.